गोवा महिला मंचान शिंदळकी व्यवसाय गोंयांतल्यान पयस करपाक बुधवारा मडगांवां निदर्शनां काडली। तशेंच दक्षिण गोंयांत स्वातंत्र्य महिला पुलीस स्टेशनाची मागणी गोवा महिला मंचान केल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज आम्ही गोवा विमेन्स फोरमातर्फे हांगा प्रोटेस्ट करता की आमकां जे सेक्स टुरिजमाचे वेबसायट मेवला तेजेर कॉलेज गर्ल्स, हाऊसवाइफ्स आणि इवन गर्ल्स फ्रॉम द बसिलिका ऑफ बॉम जीजस ऑफर करता। म्हणजे तुमकां सेक्स करूंक जाय जाल्यार ही सगळीं बायलां चेडवां तुमकां मेवतलीं। आणि त्या वेबसायटाचेर अशें दाखयलां की सगळे कसले सर्विसीस दिता तेजे आनी कितले पयशे आनी चेडवांची नांवां दिलो कडेन आसा त्या वेबसायटाचेर। आमी कितें म्हणटा की जे एजन्सीक काम दिलो कडेन आसा की असले स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमान फुडार घेवन हे सगळे बंद करूंक जाय, कित्याक आमकां ट्युरिस्ट जाय जे फॅमिली टुरिजम जावपाक जाय म्हणून। हे सेक्स टुरिजम आमकां नाका। हे सेक्स टुरिजम जे कोण एजन्सी गोवा पुलीस, डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन अँड चायल्ड तेमी सो मोठो लेगून ॲक्शन घेवपाक जाता। तांकां जाय जाल्यार तेमी एक नोडल ऑफिसर दवरून हेंचेर मॉनिटर करूंक जाता जे वेबसायट। आतां आज सकाळी म्हाका आनी एक वेबसायट मेवली, हुंय चेडवांची नांवां दिलो कडेन आसात। तर हे सगळे बंद जावपाक जाय आनी ताका लागून आमी आज हांगा प्रोटेस्ट करता। म्हाका अचानक ते वेबसायट मेवले आनी म्हणून आमी ते लेटरां बरयलें। हांवें गोवा युनिवर्सिटीक बरयलां, कॉलेजीक बरयलां, 10 कॉलेजीक बरयलां, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एड्युकेशन तांकां बरयलां, द रेक्टर ऑफ बसिलिका बॉम जीजस तांकां 4 लेटरां आमी केल्या, 10 कॉलेजी आनी हे 3 लेटरां आमी केल्यात आनी तेंचे आतां फॉलोअप जावपाचें आसा। आनी आमी तांकांय सांगलें की तेंच्या वतीन तेमी ॲक्शन घेवचें म्हणून। चेडवांची नांवां आतां ती स्टुडंट्स आसा काय कितें आसा म्हूण हांव नकळो, ती स्टुडंट्स म्हूण दाखयतात पूण आमी व्हेरीफाय करूंक ना की ती ॲक्च्युली त्या कॉलेजीचे हुंच्या कॉलेजीची स्टुडंट्स आसा म्हणून। आतां आमी हे प्रोटेस्ट जावचे उपरांत आमी एसपीक मेळोंक वयता, तांकां सांगो की तेमी सो मोठो ॲक्शन घेवचें म्हणून। ती सगळे डिपार्टमेंट कितें करतात, रावतात कोण कंप्लेन करतलो काय म्हणून। आतां कंप्लेन करतलो आनी मागीर आमी ॲक्शन घेतलें ते कोणता येवचें ना। ॲक्च्युली त्यांनी सो मोठो ॲक्शन घेवपाक जाय। एंड ऑल्सो वी आर डिमांडिंग, वन ऑफ आवर बोर्ड्स इज ॲक्च्युली डिमांडिंग police here. We say police women's station. We just have women's cell. We don't have a full-fledged women's police station, neither here nor in Panjim. They are part of the crime branch and that is not acceptable to us. We want fully fledged women's police stations.